दीस ब्रेस्तार फेब्रुवारीची 12 तारीख 2026. पहिले मसाप रायांच्या पहिल्या पुस्तकांतले मसाप अध्याय 11 वोळ 4 तावन 13 पर्यंत. सालमांव उत्तरप्रायेक पावलो तेन्ना ताच्या पत्नींनी ताचें काळीज परक्या देवाशी ओडलें आनी आपल्या बापाय दाविदाचें काळीज आसलेले परी ताचें काळीज सर्वेस्परा सवें पुर्तें नातलें. ताणें सिदोनियांचे देवी आस्टार्टेची आनी आम्मोनियाची मुर्ती मिल्कोमाची पुजा केली. ताणें सर्वेस्पराचे दिश्टीक वायट दिसता तें केलें. आपलो बापाय दावीद सर्वेस्पराक विश्वासी राविल्ले परी तो ताका विश्वासी रावलो ना. सालमावन जेरुसलेमा मुखल्या दोंगरार मोवाबाचे मुर्ती केमोशा खातीर आनी आमोनाचे मुर्ती मोलेका खातीर एक उंच पुजेस्थान बांदलें. ताणें आपल्या सर्व विदेशी पत्नींकी तशेंच करून दिलें आनी तांणी आपल्या देवांक धूप लासलो आनी बलिदानां भेटयलीं. देखून सर्वेस्पर सालमांवचेर रागार जालो, कित्याक ताचें काळीज ताका 2 फावटीं प्रत्यक्ष जाल्ल्या सर्वेस्परातावन इस्रायेलाच्या देवातावन पयस सरलें. सर्वेस्पर सालमांवक प्रत्यक्ष जाल्लो तेन्ना ताणें ताका परक्या देवाची सेवा करूंक आडवारलें. पूण सालमावन सर्वेस्पराचो आदेश पाळ्ळो ना. देखून सर्वेस्परान सालमांवक म्हळें, तुवें अशें केलें देखून आनी म्हजो सल्लो आनी हांवें तुका दिल्ले आदेश पाळूंक नाय देखून हांव तुजी राजवटकी काडून घेतलो आनी ती तुज्या सेवकांक दितलो. पूण तुज्या बापाय दाविदाक लागून हांव तुज्या जीवन काळांत अशें करचो ना. मगार तुज्या पुताच्या हातांतली तें काडटलो. तरी पूण सगळी राजवटकी हांव तुज्या हातांतली काडचो ना. हांव म्हज्या सेवका दाविदाक लागून आनी हांवें विंचलेल्या शहरा जेरुसलेमाक लागून तुज्या पुताक एक वंश सांबाळून दवरतलो. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 106 3-4 35-36 37 आनी 40. श्लोक. तुजे परजेसो तूं मोग करताय सर्वेस्परा, तर म्हजोय उगडास कर. सदांच आनी सगळ्यान नितीन चलतात आनी बरें आसलेलें करतात तीं सुभागी. तुजे परजेसो तूं मोग करताय सर्वेस्परा, तर म्हजोय उगडास कर. म्हजेशी ये, म्हाका आधार दी. श्लोक. तुजे परजेसो तूं मोग करताय सर्वेस्परा, तर म्हजोय उगडास कर. हेर राष्ट्रांच्या लोकां सवें बसून तांचे जिणेची साल तांणी धरली, तांच्या मुर्तींची पुजा करूंक लागली आनी ही तांकां एक पास जावंक पावली. श्लोक. तुजे परजेसो तूं मोग करताय सर्वेस्परा, तर म्हजोय उगडास कर. आपल्या भुरग्यांक मारून तांणी भुतां देवसरांक भेटोवन दिलीं. देखून सर्वेस्पर आपल्या लोकांचे रागान पेटलो. आपल्या दायजाचो ताका कांटाळो आयलो. श्लोक. तुजे परजेसो तूं मोग करताय सर्वेस्परा, तर म्हजोय उगडास कर. उद्गार. हालेलुया हालेलुया. देवान तुमचे थंय लायलेले आनी तुमकां तारण दिवंक शकता तें उतर नम्रतेन घेया. हालेलुया हालेलुया. शुभवार्ता. सामार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता अध्याय 7 अध्याय 24-30 पर्यंत. जेजू थंयसो भायर सन तीर आनी सिदोन प्रांताक गेलो. थंय तो एक घरांत भितर सरलो. ह्या विशयान कोणाकी कळीत आसचें ताका नाका आसलें, पूण ताच्यान गुपीत उरोवंक जालें ना. ताच्या विशयान एक स्त्रियेन आयकतच ती भितर सरन ताच्या पांयां पडली. तिच्या धाकट्या धुवेक देंवसार लागलो.
ती एक अनभवार्थी जल्मान सिरोफेन्सिया प्रांताची. आपले धुवेक लागलो देवसार धांवडय जाय म्हणून ती परतूंक लागली. पूण जेजून तिका सांगलें, पयलें भुरगीं खावन ता दोशी जावं दीत. भुरग्यांचो उंडो काडन सुण्या कडोसो सामान न्ही. ती जाप दिवन म्हणाली, ते नीज धन्या, तरी भुरग्यांनी उडयलेले उंड्या कुडके मेजा पोंदाक आशिल्ली सुणी खातात न्ही. तवळ जेजून तिका सांगलें, असली जाप दिल्ल्याक तुवें घरा वशी येत, तुजे धुवेचो देवसार सुटला. अशें ती घरा पावल्या वेळार तिची धूव हांतुळणार न्हिदोन आशिल्ली तें तिणें देखलें. तिचो देवसार सुटलो. देवाचें उतर हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. सुवार्थेंत जेजून आपणाक शिरकावन घालूंक प्रयत्न केल्ल्यांचें तोंड दांपयलां शिवाय जेजूक मुखार रावूंक कोणाकीय साध्य जावंक ना. आयचे सुवार्थेंत जेजू एके स्त्रियेची वाग चतुराय आनी तिचे मागणें स्विकार करता. जेजूक तिची भास पसंत जाता. जेजून सिरोफेन्सियाकार स्त्रियेक सुणें म्हळें म्हणून वाद करचेय आसात. असलें चिंताप सुवार्थेचो वाद समजूंक सलवतात म्हणयत. सिरोफेन्सियाकार स्त्रियेची जाप भावार्थाची उसारणी जाली. जेजू आयिल्लो इस्रायेलाच्या लोकां खातीर. तिंच ती खरी भुरगीं, तर तांचो उंडो हेर जातींच्यांक दिवंक जाता. ते स्त्रियेन दिल्ले जापींत जाता म्हणून स्पश्ट जाता. ती स्त्री जेजू लागीं उलोवन जिखता. तिचे जापीन जेजूच्या मिसावाची दिशा बदलली म्हणयत. एके रितीन सांगचे जाल्यार भावार्थ जेजूच्या मिसावाची दिशाय बदलूंक शकता. आनी एक रितीन सांगचे तर भुरगीं जावनसच्या जुदेवांती मेळनासलो भावार्थ जेजूक सुणे म्हणून जुदेवांनी वळायिल्ल्या त्या जुदेवनय आसलेले स्त्रियेती मेळ्ळलो असलो भावार्थ आमचोय जायचे म्हणून जेजू अपेक्षिता. कशें ते स्त्रियेन भावार्थान जेजू लागीं मागून उपकार घेतलो, तसलें जायचे आमचेय मागणें.